आकार हावजींग सोसायटी बिट्स पिलांनी फाटल्यान जी एक व्हडलें कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत खंय 26 रूम वयोन भाड्याक दिल्ले आसा रूम करून रेंट आउट करता थंयचे रेजिडेंट सांगता की जे लोक रुमान येता ते थोड्याच वरां खातीर येता केन्ना केन्ना खंय एक चलो आनी 4 चेडवां केन्ना 4 चेडे 1 चेडूं अशें करून ते रूम खंय फक्त थोड्या वरां खातीर येता ते गेस्ट खंय सकयल पार्कान स्विमींग पुला कडेन धाकटे भुरग्यांच्या फुड्यान नाकाशिल्लीं नाटकां करता आनी हाका लागून लोकांनी काल बोवाळ घातलो लोकांनी लास्टाक फ्रस्ट्रेट जावन कंप्लेन दिली पूण ताचें कांय एक्शन जालें ना पंचायतीन गेले पंचायतीन तांकां सांगलें की आमी कसलें इश्यू परमिशन करूंक ना हें हॉटेल चलोवपाक म्हणून काल लोकांनी रागाच्या भारान सगळे गेस्टाक घेवन भायर धांवडपाची एक प्रतिक्रिया चालू केली पुलीस आयले पंचायतान आयज तेंच्यांनी शोकस नोटीस धाडला वयोक दे हॅव टू प्रेजेंट द डॉक्युमेंटेशन आनी बिल्डराकूय धाडला तेंच्यांनी ते बिल्डरान एप्रोच करतले ते येवन गेले म्हणटा पूण अजून आमकां अपडेट मेळना फाल्यां कडेन आमी फाल्यां वयतले पंचायतीन पुलीस म्हणटा आमी एप्रोच तांकां दिले नंबर दिले बोरकराचेय नंबर दिले आमी आनी आमचे बी नंबर दिले येवन आतां ऑलमोस्ट 20 दीस जाले आसतले पूण अजून आमकां एकूय कॉल येवना पुलिसाचे की येवन सेटलमेंट करूं या कितें करपाक काय आमकां खबर ना ते लोक म्हणटा ते आर फ्रॉम ओयो ते गेस्ट दे आर फ्रॉम ओयो पण आमी जेन्ना ओयो विचारलें तुमकां कितें परमिशन कितें आहा लेटर आहा ते म्हणटा तांचे कडेन कांयच ना बट दे आर रनिंग अ कमर्शियल बिजनेस ऑफ हियर सो वी वेंट टू सी इट वॉज वन गर्ल एंड अराउंड 4 बॉयज ऑफ हियर ते 4 चेडे कितें जाल्ले आनी आमी ते दार सुद्दां उगडपाक गेले दार उगडपा ना आनी आमी ते मागीर ओयोक तांकां अप्रोच केले ते म्हणटा तेंचे कडेन चावी ना काय ना म्हणटा पण आमी ते ओयोक जेन्ना विचारलो पळय तुमकां लायसन्स आहा कितें तो म्हणटा आहा आसा म्हणटा आमकां 2 म्हयन्यान सांगता ते इशू हियर व्हाट हॅव यू बीन फेसिंग दिस लास्ट 3 months Yes, we are the residents of Akar Heights, and for the past 3 months we've seen that Oyo has been running they are running around 26 rooms here, and we see that people are checking in here, but it's not like how you normally check into a hotel, but we see there is a check-in of just hourly basis, which is, you understand, why would someone check in on hourly basis? And we see 4 men checking in into a room with 1 female and doing unappropriate behavior around the park and the pool area where the kids are playing. We asked them to produce documents. We said, okay, if you all are running you're running a show here, we need the valid documents. So whenever we ask them to produce it, or whenever you check into a hotel, you have a certification, right? We ask them to give any kind of proof that you're allowed to run here. They don't have, and in fact, they're asking us to write a request letter, and then they're going to, which doesn't make any sense. I mean, if you're running a show, you show us the proof that you got a permission to run a show in a residential complex. And now it's the water has gone above the level, and we are not letting anyone check in, or we are not letting Oyo run the show here. हॉटेल अशें म्हणजे इंटरेस्टेड लोक येता काय लोकल लोक सगळे असतात आमी कोणाक विचारूं शकना आय मीन दे हॅव देयर रजिस्टर बट देन वी डू नॉट गेट इन टू दॅट डिटेल्स बट पळयला जाल्यार इट इज लायक द लोकल्स ऑल्सो आर देयर भायलेय येतात बट आय थिंक मोस्ट ऑफ द टायम्स द illegal activities are the locals who are actually making a problem over here. I mean, they come here for a couple of hours, 2-3 वरां खातीर check-in जातात आणि move जातात भायर. We do not know what is happening. To my higher authority, and they will take the actions accordingly. And whatever the documents are required, we will show it to you. Now you're assisting, sir. I'm just discussing with the higher authority, and they will inform me what actions to take. Will the guests have been shifted? The new guests won't be arriving as of now, and for the in-stay guest, I will be just discussing with my authority.